तितली सेवा करपाची, तितली कामां करपाची. पण अशें जालें की कावन्सिलर जावन एक म्युन्सिपालिटीन एक अमकी सर्टन पोजिशन्स आसतात, कमिटीज आसतात, तितूंतल्यान आमी लोकांची आनी बऱ्या भशेन सेवा करपाक शकतात. पूण आमी ती लीड येवन सुद्दां आमकां फाटीं दवरलो. खंयच्याच कमिटीन आमकां इन्वॉल्व करूं ना. म्हणजे आमचेरूच अन्याय कित्याक? आनी ताका लागून आमच्या वॉर्डान मुवमेंट खूब कमी जातालो. तरी पूण आमी आमच्या लेवलाचेर जाता तितली कामां आमी रेगुलर आमची चालू आशिल्ली वॉर्डान. आनी लोकांचो आमकां एक हें आयलो की आमची इतली लीड आसतना आमी आमचोच वॉर्ड असो हें कित्याक? आमचेरूच तुमकांच कित्याक फाटीं दवरला? सो ताका लागून आमी फातोडेच्या आनी आमच्या वॉर्डांतल्या लोकां खातीर हो निर्णय घेतिल्लो आसा. आमचो ह्या फावटी फूल सपोर्ट आसा BJPक आनी गोंयान BJPचेच आघाडीचे सरकार येतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी फातोड्यान ह्या फावटी ओन्ली ऑप्शन आसता दामू नायक. कितें सांगत जाल्यार ताका सांग ते मुद्दम आमची कामां करपाक पळयनाशिल्ले. तशेंच 2017 जेन्ना हांव जॉयन जालो हांव थंय म्हाका थंय ब्लॉक प्रेसिडेंट केलो. पण म्हाज्या अध्यक्षते खाली निवडणूक जाली, विजय जिखून आयलो, आमदार जालो, मंत्री जालो, डेप्युटी CM जालो. पण जेन्ना एका टिकेट दिवपाचें जालें म्हाका सांगनासतना देंवयलो अध्यक्षपदा वयलो. तो सारको म्हाका फील जालो सारको. एक सांगप आसता न्ही 4.5 वर्सां अध्यक्ष आशिल्ले. एटलिस्ट तुमी आपूण विश्वासान घेनासतना सगळे तांकां जाय ते डिसिजनां करतात. आमकां केन्नाच काय सांगनाशिल्लें. तांकां जाय ते आमी मानून घेवपाचें. तें खूब वायट दिसलें म्हाका. तशें आमकां सपोर्ट करपाक खूब फाटीं सरले ते. भितरल्यान तेंची एक टीम आशिल्ली ती मुद्दम आमकां कातरपाकच आशिल्ली. तरी आसतना आमी सगळे आमचे सपोर्टराचे आनी आमच्या वॉर्ड पांयाच्या लोकांच्या आशिर्वादान रामबाबाच्या आशिर्वादान आमी जिखून आयले. भारतीय जनता पार्टी ही डेव्हलपमेंटाची पार्टी, विकासाची पार्टी आणि त्या पार्टीन तांचे कार्यकर्त्यांचे स्वागत आसा. हांव मुद्दामून नमूद करता की त्या वटेचें कितें जालां तें म्हाका पडून वचूं. ते उलयतात तें हांव उलोवचो ना. हांव कित्याक उलोवं? थंयची गर्विश्टपणां, अरेरावी, एरोगन्सी, थंय किंमत दिवप ना मनशांक, नम्रताय नम्रता म्हूण आसता ती ना. आनी हाका लागून कंटाळून कितले जाण म्हज्या कॉन्टेक्टान आसा.